पंचामृतात स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार तशेंच आमच्या समस्त पळोवप्यांक दिवाळीची खूप खूप परबी। आजच्या भागात आमी आयल्या फोंड्या हांगासर आनी फोंड्या हांगासरले आमचे आजचे किचन पार्टनर आसा पॅनोरमा रेस्टॉरंट। आजचो आमचो भाग दिवाळी स्पेशल भाग, ताका लागून आमचे गेस्टूय आसा ते तितलेच स्पेशल। डायनॅमिक पॉलिटिशियन, उत्कृष्ट असे कलाकार, अष्टपैलू असे व्यक्तिमत्व जाणून घेवपाक जाय कोण ते पळयात। दर्याच्या उसळत्या लाटा अंगावर घेत बसलेले हे निश्चल तपस्वी खडक, वाऱ्यावर निहरणारे हे माड आणि ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पसरलेला हा निळा तांग सागर। आमचे आयचे गेस्ट हे अष्टपैलू असे व्यक्तिमत्व, एक उत्कृष्ट कलाकार, एक खेळपटू तसेच एक सामाजिक कार्यकर्ते, बाब गोविंद गावडे। तांच्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भूमिके खातीर ते गोंयांतूच न्ही तर गोंयच्या भायरूय गाजतात। तांणी करियर आपले सुरू केले इंजिनियर म्हणून। तांची फुडी सायड जाणून घेऊया आयच्या कार्यावळींतल्यान। वेलकम टू टेलर। थँक्यू सो मच। नमस्कार। लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट, गोय राज्याचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर तसेच स्पोर्ट्स मिनिस्टर आणि प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार श्री गोविंद गावडेजी। त्यांच्या बरोबर आसा तांची ब्युटिफुल वाईफ रीना गावडे। वेलकम सर। थँक्यू, धन्यवाद। वेलकम मॅम। थँक्यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। आणि आजचो आमचो दिवाळी स्पेशल, सो तुमकां दोगांयकूय दिवाळीची खूप खूप परबी। तुमकांय आणि समस्त गोंयकारांक उनत परबी। थँक्यू सर। अशें म्हणटात की खंयच्याय दादल्याचे काळजा पर्यंत पावपाचो जो रस्तो आसता तो बऱ्या जेवणाचो आसता, सो हे तुमकां कितले पर्यंत एप्लिकेबल आसा? हांव 100% ह्या तुज्या गोष्टी कडेन सहमत आसा, कारण आणि खास करून म्हजें तशें आवडतें जेवण म्हणल्यार गोवन फूड। गोवन फूड या, परंतु म्हजी हांव खास करून जे तरेचेर भायर सुद्दां जर आसलो म्हज्या घरकान्नीचें हातचें जेवण जेवपाक खातीर हांव 2 वरांचे उपास खळगी थोडीशी सॅक्रिफायस करून येता, जितलें म्हाका ताजे हातचें जेवण आवडटा आणि हें खरोखरूच आवडटा। हेंवूय तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता। तांच्यांनी केल्लो खंयचो पदार्थ तुमचो सारको फेवरेट? म्हाका ताजी जी डाळ जी आसा वेजान भितर ती म्हाका खूब आवडटा। आनी एक म्हणल्यार हांव सदांच सांगता, म्हाका नॉन वेज जर जेवपाक जर जाय जाल्यार आमची घरांतली सारकी गांवठी शाकोती, चिकन शाकोती जी आसा पळय ती म्हाका खूब आवडटा आणि ताज्या हातांतली चड आवडटा, कारण अशे खुबशे जाण चिकन शाकोती घेवन येतात बीन। पण कशें आसा, तो एक मायंड सायकोलॉजी एक निर्माण जाल्लो आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आय लव टू हॅव अ फूड फ्रॉम माय प्रिपेर्ड फ्रॉम माय वायफ। खंयचो असो एक पदार्थ आसा तो अजिबात आवडना तिणें केल्लो? कितें तरी आसतलो। नॉर्मली ते खूब करता, म्हाका बिरयानी केन्ना अजून जमूंक ना। एक्चुअली तेका शीत आनी कडी ओके, हुमण, त्याच्या शिवाय आनी कांय ना। ओके सर, तुम्ही बिझी असता, तुमचं शेड्यूलूय सारखं तुम्ही म्हणता तसे सामके जेवणाचे टायमिंग चुकता आसतले, पण तरी आसतना इतले बरे मेंटेन कशें करता? सो कितें प्रॉपर डायट की फूल क्रेडीट मॅडमीक दिवपाचें? डेफिनेटली प्रॉपर डायट हे म्हणचे पेक्षा म्हागेलो रेग्युलर जो मुवमेंट जो आसा, रायट फ्रॉम द हांव 5:15 उठ्ठा। ओके, रेग्युलर 1 hour or 1.5 hours of time, regular exercise, whether it is a gym, whether it is a jogging, whether it is a walking, whether it is a yoga, आणि त्याप्रमाणे डायट जो तुवें जो प्रश्न जो केल्लो आसा हांव तो खूब पाळटा आणि ताजे प्रमाणे अकॉर्डिंगली हांव म्हजो संपूर्ण दिसाचो जो आहार जो आसा तो त्या पद्दतीनूच घेता। कित्याक हांव तशें खायना, खंय हांव हॉटेलान भायर गेलो किंवा भायल्या देशान गेलो किंवा भायल्या राज्यान गेलो, तांची स्पेशलिटी जी आसा ती हांव खूब फावटी ट्राय करता, सो दॅट आय कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड द टेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स। भायलीचे जेन्ना घरकान्नीचे हातांचें तें थोडेंशें बरें आसूं न बरें आसूं, आमी सदांच तांकां खूश करपा खातीर तरी सांगपाकूच जाय, दुसरे फावटी मेळपाक न्ही गो, अशें आसा। हे सगळे आमचे जे पळोवपी आसा तांकांय बऱ्यापैकी खबर आसा, आनी तुमी एडिशनल टीप तांकां दिल्या। तुमकां केन्ना किचनांत वचपाची संद मेळ्ळा? मे बी लग्ना उपरांत म्हाका दिसना केन्ना मॅडमीन तुमकां वचपाक दिलें आसतलें। डेफिनेटली लग्न पयलू किचनाक हांव बरेचशे फावटी, कारण गरीब परिस्थिती आशिल्ली, आवय आनी बापूय दोगांय राब राब राबपी,
त्या वेळाचेर केन्नाय मिरसांग सुद्दां म्हाका वाटची पडिल्ली आहा त्यो बीन रगड्याचेर मिरसांग वाटची पडले आसा फातरीचेर मिरसांग वाटिल्ले आसात केन्नाय पेज करप शीत करप आनी चड कांयच नासलें तेन्ना भाकरी जेन्ना चपाती बी न्ही म्हणजे भाकरी बीन हे सगळ्यो म्हागेल्यो फेवरेट अशें हें आसा हांव तें सगळें करून आयिल्लो आहा कारण हांव एकटोच 4 भयणी ज्या वेळाचेर 4य भयणीचें लग्न जालें तेन्ना हें सगळें म्हजेर जबाबदारी आयली इतलेंच न्ही सर जेवण बरेचशें खूब करपाक त्या वेळाचेर म्हज्या घरान नळ नासतालो म्हाका जवळ जवळ एक 500-600 मिटराचेर वचून पिवपाचें उदक घेवन येवचें पडटालें हें सगळें करून हांव कामाच्या कामाक वतालो आनी आईक म्हजी खरी म्हणल्यार शी इज लिटल बीट फिजिकल सारकी ना थोडेशें म्हाका कामूय करचें पडलें सगळ्या काही गोश्टी पूण हे सगळे काही गोश्टी करत आसतना केन्नाच हांवें तशें हें दवरुना पूण ज्या वेळाचेर हांव लग्न जालो त्या वेळाचेर तशी ऑपॉर्च्युनिटी आयले ना पण केन्ना एक मोग जर सामको भरोवन जर आयलो जाल्यार एक कॉफी किंवा एक ब्लॅक टी विथ वेलची हें बीन सगळें म्हागेलें प्रॅक्टिकल लायफान भितर अजुनूय आसा बरी करता करता बेस्ट कॉफी बेस्ट ओके सो ह्याच नोटाचेर आमचो आजचे जे आमी स्पेशल डीश आमी दोगांय कडल्यान करून घेवपाची आसा खंयची डीश ती पोह्यांची खीर पोह्यांची खीर पोवांची खीर दिवाळी खातीर हो सारको परफेक्ट असो आमचो आयचो डीश आसा जी आजची आमची दोन्ही सेलिब्रिटी कपल आमच्या खातीर करतली आनी तुमच्या खातीर करतली आयची जी खिरीक इंग्रिडियंट्स लागतले न्ही ते म्हटल्यार पोह्याची खीर म्हटल्या नंतर दूद मीठ जाय जाल्यार वापरपाचें अशें म्हणटा की दुदा वांगडा मीठ खावचें न्ही हेल्थाक बरें न्ही पूण जाय जाल्यार वापरपाचें काजू बियो साखर बदाम कस्टर्ड पावडर गांवठी तूप फोव आनी वेलची पावडर दिवाळी म्हणलें काय ना आमकां खुबशे आमचे भुरगेपणांतली यादी येता पण तुमकां अशें कितें आसा की जे तुमी तेन्ना दिवाळी सेलिब्रेट करतना तेन्ना घरान जाताले करताले डिशीज आनी ते आतां चडशे पळोवपाक मेळना अशें खंयचे तुमकां डिश याद आसा न्ही त्या वेळाचेर म्हाका खूब रसांतले फोव खूब आवडटाले आनी हांव मदीं आनी कांय म्हणजे दीसभर तेच खातालो आज जो आमी जो डीश जो करतलो ते ज्या वेळाचेर आमचें लग्न जालें त्या वेळा पासून तोवूय म्हाका टेस्ट करपा खातीर संदी मेळ्ळी आनी बरेचशे फावटी म्हाका दिसता म्हणजे म्हाका याद जाता आमचे डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हाणें एक स्पर्धाय दवरलेली आशिल्ली त्या स्पर्धेक सुद्दां म्हाका दिसता मॅडमीक पयलेंच प्रायज मेळिल्लें आशिल्लें म्हाका दिसता जेन्ना हांवें फोन केलो तेन्ना म्हाका पयलीं तें कळिल्लें की प्रायज मेळ्ळा म्हणून ओके सो प्रायज विनींग रेसिपी आमची कितें करपाक जाय पयलीं सगळ्यात पयलीं आमी तूप घेवया आमी तूप मातशें चड घेता कारण हितूनूच हांव फोव बी रोस्ट करून घेतले तितून काजू मातशें सरान हेल्प केल्यार जाता म्हाका ओके आनी आमचें हें जाल्लें आसा आमी काडून घेवया हे आतां हांव तितूनूच आमचे पोहे रोस्ट करतलें आनी घेता आसतना सदांच न्ही हे डिशाक सदांच जाड पोहे घेवप तांच्यांनी केल्लो फर्स्ट डीश कितें तुमकां याद आसा की फर्स्ट तुमकां कितें दिल्लें करून जें तुमकां खूब आवडलें मागीर रोखडेंच लग्न जातकच म्हणा किंवा लग्नाच्या पयलीं लग्नाच्या पयलीं कांय ना लग्नाचे पयलू तशें कांय ओके लग्ना उपरांत फर्स्ट डीश जो तुमकां आज पर्यंत याद आसा की खरेंच तें याद पयली दीस कितें घालें याद ना ना तशी फ्रँक टू स्पीक आमी हितूनूच दवरुया आतां पॅन घेवया येता कितें बॉयल करून हय हय हे बॉयल करपाचें बॉयल जाल्या नंतर मागीर कस्टर्ड शुगर बीन सगळें वांगडाच घालपाचें ओके सो आमचे हांगासर दूध बॉयल जाता म्हणसर एक रॅपीड फायर खेळुया आमी म्हणजे थोडेच आमी प्रश्न विचारतले दोगांयकूय कॉफी की च्या कॉफी खुटी की दुधाची खुटी
शिरो की फणगणे आत्ता शिरो पुलाव की बिर्याणी तोंड केल्याच्या वयल्यान दोन्ही आवडना शीत रायस ओके बांगडो की इसवण बांगडो ओके चण्याचो रोस की मुगा गाठी मुगा गाठी म्हाका चण्याचो ओके म्हाका एकूच मातशें हें आसा डिफरंट पण लव मॅरेज आशिल्लें की अरेंज्ड लव मॅरेज ताका लागून चडशें मॅच जाता नायस इल्ले इल्ले करून कस्टर्ड घालुया सो म्हाका दिसता हें घालतना स्टर करीत रावपाक जाय हय हय जस्ट आमी कस्टर्ड कशें करता फ्रूट सॅलड सेम आतां तितून आमी सगळ्यान फर्स्ट ते रोस्ट केले ते आमचे बदाम आनी काजू घालया रोस्ट केल्या नंतर न्ही हांचो टेस्ट एक वेगळोच येता आनी गॅस बारीकूच दवरून हे फोव घालपाचे ओके साखर घालुया हां तुका जाय तितली चडशें जेवण तुमी कोणा कडल्यान शिकल्या माय कडल्यान आई कडल्यान चडशें जेवण मा कडल्यान शिकलां आनी मागीर म्हाका तितलें रांदपाक बी येनाशिल्लें मागीर थोडें थोडें आईनूय शिकयलें म्हाज्या मायन सरांचे केन्ना किटकिट्यो आसता की आज हें कित्याक केलां एक्चुली हांव खरेंच बेस्ट क्वेश्चन विचारलो तुवें म्हाका हो तो हांव सगळ्यान बेस्ट सर्वसुखी म्हणटा तशें सराक न्ही असलें कांयच आवडना ताका जाय ती गोवन शीत आनी हुमण जालें कांयच ना वेज चटणी लोणचें पापड जेवणा कडेन कसलीच कटकट ना सरांची केन्नाच करुना आजून 20 वर्सां जालीं लग्नाक आमी सदांच सराक पळयता एक शांत अशें व्यक्तिमत्व आनी म्हाका दिसता खरेंच एक्चुअल लायफानूय ते तशेंच तुमच्या बरोबर आसता व्हेरी नायस हय हय ओके सो आमच्या पयल्या सेगमेंटांतले म्हणजे आमचे स्वाद डिश जे आमी करतात तातूंतली आमची आजची स्पेशल खीर आनी चडूच स्पेशल आसा कित्याक आज ही ब्युटिफूल कपल हांच्यांनी ही करून दाखयल्या आमकां आनी म्हाका दिसता आय एम द लकी वन म्हाका टेस्ट करूंक मेळटले डेफिनेटली खूब बरी आसतली सो ह्याच नोटाचेर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक काय या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आमी पावल्या आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जे आमी खेळटली थोडे खेळ टायम आनी आजचो खेळ आसतलो तो असो सराक हांव भाजींची नांवां दितले आनी सराक करपाक जाय ड्रॉईंग ओके आनी ऑब्वियसली तुमी गॅस करतली पळय एक वन बाय वन आं ओके पहिले ड्रॉइंग बीटरूट न्ही कानो ओके राईट ओके नेक्स्ट Hey, wow. चिली म्हणजे कॉर्डिनेशन बेस्ट आसा ओके सो ऑल आन्सर्स राईट आता तुमचो टर्न ओके फर्स्ट डे
म्हाका दिवाळीचो फोक कसो दिसता. सर वळखतले पण शुअर. कान्याची पात. हा वाव. Oh my god, seriously? असे खेळटात बी कितें करा केन्ना. ती बांदली म्हणून तेका कळ्ळें. तुका मे बी रीड करनाका सांगता. हे मातशें कठीण वयतलें दिसता. म्हाजेच कडेन जायना सारकें. ना वळखतले शुअर. टोमॅटो. येस. म्हणजे ॲक्च्युअल कॉर्डिनेशन टू गुड. आणि तुमच्या ह्याच कॉर्डिनेशना खातीर पॅन एरोमा रेस्टॉरंट तुमकां एक मेळटा स्मॉलशी गिफ्ट, वाउचर, फूड वाउचर. रिक्वेस्ट करता रतीश नायक, पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर, हांच्यानी येवन सरांक आनी मॅडमीक हो गिफ्ट दिवचो. थैंक यू. सो राजू, आपका स्वागत है. और आज जो आप रेसिपी बनाने वाले हो, स्पेशली हमारे जो गेस्ट आए हैं, हमारे मिनिस्टर और उनकी वाइफ आई, उनके लिए आप बनाने वाले हो. तो अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपी हमारे लिए बनाना. कौन सी बनाने वाले हो? वेज इन टेंडर कोकोनट. ओके. सो आजची आमची स्पेशल डिश वेज इन टेंडर कोकोनट. और ये कुछ अलग ही डिश लग रही है. तो ये डिश कहाँ की है? ये डिश है केरला की है. पहले क्या करना है? पहले क्या करेंगे, इसको हम नाले को काटेंगे. हम सबसे पहले लिए सब्जी में ग्रीन पीस, पनीर, टमाटर और फ्लावर, गाजर, बीन्स दोनों मिक्स से बोल कर रखा है. चॉप टमाटर, चॉप ऑनियन, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, चॉप मिर्ची एंड धनिया एंड ऑयल. मसाला में आपको शुगर, नारियल पाउडर, कस्तूरी मेथी, ये अपना मसाला है जो इधर बनाता है, स्पेशलिस्ट मसाला. और यह किचन किंग, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, क्रीम, बटर और जीरा सीड. 1 चम्मच डालेंगे हम लोग जीरा सीड. ऑनियन चॉप, जिंजर 1 स्पून. अपना गार्लिक थोड़ा कम डलता है, जिंजर थोड़ा ज़्यादा डालते हैं. फिर ऐड करेंगे ग्रीन चिली, अच्छा डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी. टमाटर, फिर ऐड करेंगे टमाटर. इसमें से 4 से 5 पीस डालेंगे. पहले डाला था, अब वापस डालना है? हाँ नहीं, ये थोड़ा सा दिखना चाहिए, वेजिटेबल्स में दिखना चाहिए. 3 पीस पनीर, ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, गाजर, फ्लावर मिक्स दोनों बॉईल करके रखा है. बॉईल करके? हाँ बॉईल कर. टाइम जल्दी हो जाएगा. कितने टाइम के लिए रखना है ये? 2 से 3 मिनट. अभी ऐड करेंगे अपने इसमें ग्रेवी. ग्रेवी में क्या क्या डाला है? पहले से हम लोग को जो प्याज को जो इसको उबला के इसको इसमें से मसाला सब डाला हुआ है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब मसाला सब मसाले में डाला है. खाली प्याज को गरम करके वो उबला के इसको. ओनली प्याज, टमाटो नहीं डाला? नहीं, टमाटर नहीं. प्याज और सब मसाले? सब मसाला मतलब जो हो गया, कस्तूरी मेथी में चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सब मसाला डाल के बनाए. तो एक पोर्शन के लिए अराउंड कितने स्पून? 4 स्पून. अभी इसमें ऐड करेंगे क्रीम, ऐड करेंगे नारियल पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर हल्का, अपना जो स्पेशल जो होममेड मसाला जैसा बनाते इधर, और 1-2 स्पून शुगर. स्वीटनेस होना चाहिए थोड़ा सा हल्का. तो ऐड करेंगे बटर. लास्ट में डालेंगे कोतमीर, धनिया
अभी ये रेडी हो गया। अभी आपने जो एक करके रखा है तो प्रेजेंटेशन ऐसे होगा। तो हे आमचे वेज इन टेंडर कोकोनट तयार आसा, ऑब्वियसली यमी आसतले आनी आमी हे सगळे खावपाचे आसा। आणि स्पेशली आमची आजची ही रेसिपी राजू जे पॅनोरमा रेस्टॉरंटचे शेफ आसा ताणें आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्ट खातीर केल्ले आसा, सो ते ट्राय करून पळयतले। तर घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच आमी आजचे हे डिशीज टेस्ट करून पळोवया आस्वाद हे सेक्शनात। मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा। थँक्यू। टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा। आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर, कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक? तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो। पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता। Pride of Ponda Pen Aroma. सर, तुमकां सगळे जाण एक उत्कृष्ट असे कलाकार म्हणून वळखतात। म्हाका दिसता खूबशे रोल तुम्ही प्ले केल्या, तातूंत तुमचो फेवरेट रोल तुमचो खंयचो? म्हजो फेवरेट रोल जर खंयचो जर आसा जाल्यार तो घाशीराम कोतवाल। घाशीराम कोतवालान हांवें घाशीराम कोतवालाचो रोल केल्लो आशिल्लो। कला अकादमीच्या अनाट्य स्पर्धेक बक्षीस प्राप्त जाल्लें आशिल्लें आनी लोकांचे पर्स्पेक्टीव व्यू जेणेन म्हजें घाशीराम कोतवाल नाटक पळोवन हांव एज अ आर्टिस्ट म्हणून सांगता, बाकीच्या सगळ्या लोकांक गोंयच्याच न्ही भायल्या सुद्दां लोकांक म्हाका संभाजीचो रोल खूबच आवडलेलो आसा। म्हाकाय तो आवडलेलो आसा कारण तातूंत भितर एक मजा आयिल्ली आसा। पूण घाशीराम कोतवाल ह्या नाटकांतलो घाशीराम जो रोल जो आसा तो खूबच वेगळो आशिल्लो आनी घाशीरामाचें जें पात्र जें आशिल्लें तें रंगोवपा खातीर बरोचसो म्हाका एफर्ट, कारण संभाजी शिवाजी ज्या वेळाचेर हांवें पयलू करचे पयलू बरेचशे जाणांक पळयलेलें आशिल्लें, बट हांवें घाशीरामाचो रोल करचे पयलू हांवें तें नाटक म्हणटा तें केन्ना पळोवंक नाशिल्लें आनी कोणाक करता आसतना पळोवंक नाशिल्लो। सो तो घाशीराम कोतवालाचो रोल करता आसतना, घाशीरामाची भुमिका करता आसतना एक वेगळो जो म्हाका अभ्यास करचो पडलो पळय न्ही, तो खूबच म्हणजे तेदे वेळाचेर एक क्रिटिसिजम आशिल्लें। म्हणजे आय ऑलवेज फेस द क्रिटिसिजम इन अ पॉझिटिव्ह वे। आमच्या नागेशीक तुका सगळें खबर आहा, तितून प्रत्येक घराघरान कलाकार आसा, नावाजलेल्यो संस्था आसात। सहज अशें आमी चलता बलता सुद्दां हॉटेलांनी आमी केन्ना च्या घाशीरामाचो रोल गोविंद गावडे करतलो अशे तरेचो एक नेगेटीव जे टोमणे बिमणे खूब हांव आयकतालो, पूण आय हॅव टेकन अ चॅलेंज। हांव दोंगराचेर वचून म्हजो आवाजाचो वेरिएशन आवाज फोडपाचो सुद्दां हांव प्रयत्न करतालो। घरा कडेन ज्या वेळाचेर घाशीराम कोतवालाचे रोल ज्या वेळाचेर हांवें केल्लो, सकाळ फुडें उठून तो आवाजाचें वेरिएशन पिसो बिसो जाला काय कितें अशेच तरेच्यो काही गोश्टी घरांतली किंवा येतना वतना सुद्दां काही गोश्टी म्हणटाले हें हांव म्हज्या कानांतल्यान आयकलेलें। बट जें क्षेत्र हांव निवडटा, पूण ज्या क्षेत्रांत हांव पावलो मारता किंवा मनांतल्यान ज्यो काही गोश्टी घेतलो तें हांव सामकें ताका न्याय दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसता। आनी म्हणून म्हाका कोणी पिसो म्हणलो, म्हाका कोणी शाणोय म्हणलो, ती शाणो म्हणलें, हांव तेजेर फाटीं फुडें लक्ष दिना, कारण म्हाजें कितें तें म्हाका खबर आसा। म्हणून हांव आज पर्यंत सगळीच म्हजी रंगमंचीय जर्नी, राजकीय जर्नी, हे सगळे काही गोष्टी मुखार वचता आसतना प्रत्येक पावला पावलाचेर किंवा काटेरी रस्त्यांचेर हांव प्रवास केल्लो आसा आनी हांव तेंच म्हणटलो, तेंच म्हाका मनान खूब भावता। मानसीक समाधान हें यशाचें पयलें पावल आसा। जर स्वताकूच जर तुका जर खबर ना तूं कोण आसा तो, ते दुसऱ्यांनी तुका म्हणचे बरोबर स्वता तुवें तुका म्हणून घेवपाक जाय की बाबा हांव हो आय कॅन डू दीस,
आनी म्हणूनच हांव सदांच म्हणटा की काशिराम कोतवार हो म्हजो त्या हायटीचेर पाविल्लो एक भुमिका जावन आसा जी भुमिकेन म्हणजे म्हाका दिसता इतिहासान म्हणजे ज्या वेळाचेर हांव अनाट्य गट स्पर्धा करतालो हांव मातशे वेल्यान ज्या वेळाचेर हांवें प्रेक्षकांक उडी मारली त्या वेळाचेर थोडोसो स्पोर्ट्स एन्थ्युझम आशिल्ले स्पोर्ट्स एथलीट म्हणजे एज आशिल्ली बरीच जंप हांवें भायर मारून हांव जो एका सभागृहांतल्यान तो भायर सरलो पळय न्ही पीपल वेर तो सीन जो दोळे मुखार पळयलो न्ही आनी भयानक न्ही तें थोडे भिलय बीन आनी थोड्यांनी जो एक तांचे भितर जो एक जोश म्हाजे भितर आशिल्लोच पूण तो रसीक प्रेक्षकांचे भितर जो जोश जो आशिल्लो पळय न्ही तें चित्र म्हणजे अजुनूय दोळे मुखार येता दॅट वॉज द एक म्हजी फेवरेट भुमिका आनी लोकांची जर फेवरेट भुमिका जर कितें जाली जाल्यार ती छत्रपती संभाजी किंवा शिवाजी. ओके सर जेन्ना सांगताले तेन्ना लिटरली म्हाज्या दोळ्या मुखार सगळे चित्र येताले. तुम्ही केन्ना गेला का ना केन्नाच संद मेळूंकूच ना. तुम्ही आतांच म्हणटाले की खूप क्रिटिसिजम आसता खूप प्रेशर आसता तकलेर तुमच्या भरपूर म्हणटा ते ट्रोलिंग चालूच आसता पण हे सगळें जेन्ना आसतना घरा वता तेन्ना कशें कितें आसता म्हणजे तुमी ते सगळें घेवन वता वजे भितर की कशें नॉर्मली तशें हांव भायलें वजें जें आसा तें दारा भायरूच हांव दवरता भितर गेलो तो प्रमाणे काही गोष्टी सामक्यो थंडपणान कारण केन्ना केन्ना पयलू मातशी थोड्योश्यो टेन्शन घेवन हांव सुरवातीक नवो आशिल्लो पळय तेन्ना मातशें खंय तरी तिडक कडक हें कळप हें जातालें हांव हें फ्रँकली कित्याक उलयतां किंवा म्हाका पळयले नंतर बरेचशे जाणांनी आपल्याकूच समजून घेवचो पूण ज्या वेळाचेर हांव प्रत्येक तुवें जर सारिकाबाईन म्हाका जर एक कितें म्हणलें जाल्यार शब्दाचेर हांव रात दीस विचार करता तेजेर हांव PhD करतलो हो म्हागेलो तसो स्वभाव आहा आनी जर म्हाका तें उत्तर जर मेळना हांव सारिकाबाईक फोन कर सारिकाबाई तुवें अशें कित्याक म्हणलें गो का म्हणून हांव प्रश्न करतलो आनी हांव असो एक मनीस दुसरो बिसरो कितें सांगता पळय तितून हांव केन्नाच बिलीव करना इवन माय वायफ टोल्ड मी एनीथींग न्ही आय वॉज नेवर गोईंग टू बिलीव इन माय वायफ कारण कशें आसा एक शब्द ज्या वेळाचेर दुसऱ्या कडेन पावता त्या शब्दाचो अर्थ बदलून पावता आनी म्हणूनच शब्दूच अशें एक माध्यम जावन आसा जितून एक चकामक जाता शाब्दीक चडाव उड जाता आनी तातूंतल्यान नात्याक मागीर एक वेर पडटा ही वेर पडचे पयलूच हांव दोनूय सायडीच्यान कन्फर्मेशन करतलो आनी मागीरूच हांव निर्णय दितलो हो म्हागेलो एक स्वभाव जावन आसा. म्हाका दिसता सरांची एक वेगळी सायड आमचे सगळे पळोवप्यां पर्यंत पावता आनी खरेंच आमच्या खातीर एक खूब बरी गजाल आसा आनी आजचो आमचो एपिसोड खरेंच इनकम्प्लीट उरतलो जर तुमचे कडेन आमी एक तुमचो नाटकाचो डायलॉग आयकना. हांव स्वर्गीय विष्णू सुर्या वाघ हाणेन शिवगोमंतक हें नाटक बरयलेलें आशिल्लें आनी हें नाटक बरोवपा खातीर म्हगेले बायलेचो सुद्दां खूब तितलोच वांटो आसा कारण म्हाका याद जाता की विष्णू सुर्या वाघान हें नाटक 2 राती आनी 3 दीस जे आसात ह्या अवघे म्हणजेच तुका विदीन 72 hours हें नाटक बरयलेलें आशिल्लें आनी खासियत कित्याक सांगता ज्या पेनान जें नाटक बरयलेलें पळय न्ही तें पेन म्हजे बायलेन अजुनूय सांबाळून दवरलेलें आसात ओरिजिनल जी स्क्रिप्ट जी आसा ती स्क्रिप्टूय आमचे कडेन आसा जी ताणेन बरयलेली आसा आनी एक गोश्ट एकूय अक्षर खाडाखोड न करता एकूय पेज तोडिनासतना नाटक हांवें उगड्या दोळ्यांनी ताजे बरोबर सायडीन बसून हांवें पळयलेलें आसा. ज्या वेळाचेर हें नाटक तो बरयत आसतना हांवें केन्नाच चिंतून नाशिल्लो की हांव शिवाजीची भुमिका करतलो हांव समजलो म्हाका एक शिपायाची बीन तो रोल दितलो पूण ज्या वेळाचेर नाटक जालें त्या वेळाचेर ताणेन एक सांगलें की तसो तूं चलतालो तूं उलयतालो त्या शैलीन आपूण शिवाजी तुका दोळे मुखार दवरून बरयला हें ताणेन म्हाका नाटक जाले नंतर यशस्वी जाले नंतर सांगलें आनी हांव म्हजी आमच्या संस्थेचें हांव मोठेपण सांगना सिद्धीनंदन थिएटर्स नागेशी हाणें सादर केल्लें आशिल्लें त्याच वर्सा जाणता राजा हें नाटक गोवा इंजिनियरींग कॉलेजच्या मैदानाचेर जाल्लें आशिल्लें बरेचशे जाण नाटक सोंपले नंतर अरे हें नाटक जें आसा त्या नाटका पेक्षा सरस जालें अशें बरेचशे
कलाकारांनी येवन सांगिल्ले ते शब्द म्हाका अजून आयकतात. ताका सगळें श्रेय जर वता जाल्यार विष्णू सुर्या वाघ दोनूच वळी म्हणपाचो प्रयत्न करता. म्हाका दिसता हें नाटक हांवें जवळ जवळ 2005 केल्लें आशिल्लें. अजुनूय ताजे नंतर आमी बंद केल्लें आशिल्लें, पण एकूच म्हजो एक गोंयच्या मातये कडेन आशिल्लो हो एक डायलॉग. आभाळाला कवेत घेण्यासाठी झाडांचे हिरवे हात घेऊन उठणारे हे डोंगर, दर्याच्या उसळत्या लाटा अंगावर घेत बसलेले हे निश्चल तपस्वी खडक, वाऱ्यावर निहरणारे हे माड आणि ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पसरलेला हा निळा थांग सागर. शंभूराजे, गोव्याच्या मोहिमेवर गेलो असता बार्देस प्रांतात आम्ही सागर बघितला, निळाथांग सागर. बुड मारावी तत्क्यात आहे काय आहे हे उघड्या डोळ्याने दिसत नाही. हिरे माणिक मोती, पण बुड ह्याच साठी मारावी की आतला जो खळबळाट जो आहे तो उघड्या डोळ्याने दिसत नाही. राजे, उघड्या डोळ्याने दिसत नाही. वाव, म्हाका दिसता हांगा सगळे जाण एकदम स्पीचलेस जाल्यात आणि त्या ऑलमोस्ट त्या मुडान पाविल्ले आसात. आणि खरेंच आमचें सौभाग्य की आमकां इतले उत्कृश्ट असे कलाकार आणि एक डायनॅमिक पॉलिटिशियन आमकां गोंयांक लाभिल्ले आसा. खरेंच बरें दिसता सर. आणि आजचो एपिसोड जर आमचो डेफिनेटली रॉकिंग. आणि फुडले सेगमेंटाक आमी वता जंय आमचे पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे शेफ तांच्यांनी तुमच्या खातीर एक स्पेशल डीश करून दवरिल्ले आसा, ते तुमकां टेस्ट करपाक जाय. घेवया आमी त्या सेगमेंटचो आस्वाद. आमच्या बरोबर आता आमचे गेस्टां बरोबर जॉइन जाल्यात पंचामृता ब्रँडचे डायरेक्टर जंबो होसमनी सर. सर आपलं स्वागत आहे. आणि आमचे दोन्ही आजचे सेलिब्रिटी कपल आमच्या बरोबर आसाच. आणि तांची आमी फुडी सायड आमी आज पळोवन घेतल्या. आणि मॅडमेन आनी सरान केल्ली आजची स्पेशल डीश आमी टेस्ट करपाची आसा. आणि हे टेस्ट करपाचे ऑनर्स आमचे सर करतले. ओके. आणि त्याच्या बरोबरच आज पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे शेफ त्यांच्यानी तुमच्या खातीर आज एक स्पेशल डिश तयार केल्ली आसा. सो ती तुमकां टेस्ट करून पळोवपाक जाय. आणि तुम्ही हांगा रेग्युलर येतात, सो तुमकां हांगासरली खंयची डिश चड आवडटा? खरें म्हणल्यार ज्या वेळाचेर आमी एक दिसलें मनान की भायर जेवण घेवपाचें, तेन्ना पयलें जर नांव जर येता म्हज्याच मनान न्ही, म्हजी 2 भुरगीं आसात ती म्हणटा पॅन एरोमा. आणि आमची भुरग्याचो बर्थडे सुद्दां आसूं केन्ना केन्ना आमी सेलेब्रेट न केले जाल्यार आमी पयलें हांगा येवन त्या स्पेशल रुमान बसून आमच्या फॅमिली बरोबर टायम बसोवपाचो असो एक आसा. म्हाका जर तांचे जर डीश जर खंयची जर तशी जर आवडटा जाल्यार हांव परत नॉन वेज, आमी चडशे नॉन वेजूच खावपा खातीर वता. आणि तांचे म्हाका जो चिकन जो आयटम जो आसा तो म्हाजो, आणि आमचे स्क्विड्स ते खूब म्हाजे भुरग्यांचे आनी म्हजे आवडच्यो. ओके. सो ह्याच नोटाचेर आजचे आमचे दोन्ही स्पेशल डिशेस आमी आज टेस्ट करतली. आणि मॅडमीन पयलींच सांगला की पंचामृता ब्रँड यूज करता घरांनी, त्यांच्या पंचामृता रायस आणि बाकीचे हेअर प्रोडक्ट्स यूज करता. आणि ताजोच आज आमी एक स्पेशल डिश केला. सो टेस्ट करूया तो. बहुत बढ़िया है. पर्टिकुलरली ये वर्जिन टेंडर कोकोनट मैं फर्स्ट टाइम सुना हूँ. आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड ये इतना अच्छा हो सकता था करके. इट्स रियली अमेजिंग. थँक यू. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक हांगासर जो डिश आसा तो डिफरंट हे आसता. आणि स्पेशली आमी आता ज्यो चपाती खाता, रोटी जो नॉर्मली मैद्याच्यो आसता, पण ये एक्चुअली आई गेस पंचामृता का ही फ्लावर यूज किया होगा. राइट, जय किसान. एग्जैक्टली. आणि आज की हमारी स्पेशल रेसिपी फ्रॉम स्पेशल पर्सन आमच्या बरोबर आता परत टेस्ट करू शकता तुम्ही आणि कमेंट करू शकता तो परत. आणि ते हांव एक्सायटेड आसा ही टेस्ट करून पळोवपाक, कित्याक डेफिनेटली हांव ही ट्राय करून पळयतले. टू गुड. अमेजिंग. थँक्यू. आजच्या आमचो टेस्टिंग पार्ट जाल्लो आसा. आणि खरें सांगता सर, जेन्ना तुमकां आमी अप्रोच केले फॉर द प्रोग्राम, इतले चड कन्विन्स करचें पडूंक ना. इजिली तुमी येवपाक तयार जाले. सो ताका लागून अशें दिसता की तुमकां अशें दिसता की किचन ही फक्त बायलेची जागा न्ही, तातूंत दादलोय आसप वायट न्ही.
प्रत्येकाचे एक आवडतो एक हॉबी असता. बरेचशे जणांक कुकिंग करपा खातीर आवडटा. जो टाइम जो एक रिलॅक्स जर माइंड जर जातलो जाल्यार घरकान्नी बरोबर किचनान रावप हें आज प्रत्येक दादल्याचें कर्तव्य जावन आसा. पूण हांव तें रावपाक शकना कारण म्हजो टायम सगळे काही गोश्टी आसा आनी हांव सदांच म्हणटा की ते टेन्शन आसता पळय न्ही भायलें तें भायरूच दवरून घरांचें वातावरण निर्माण करप हें प्रत्येक दादल्याच्या हातांत आसता. कारण मनीस जर हासत खेळत जर हें जर जीवन जर जगतलो जाल्यार त्या अर्धांगिनीक सुद्दां तांकां खुशी दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी कारण हांव अशें म्हणटा की अस्तुरी जी आसा अस्तुरी सगळ्याच पयलो उठटा आनी सगळ्याच उशिरा आपले अंतरुणाचेर पांय सोडटा. नाव वी हॅव ऑलमोस्ट कंप्लिटेड 21 इयर्स आनी आमचें लग्न कंप्लीट केलें आसा. आमकां दिसना की 21 वर्सां आमी खूब आशिल्लीं. आमी काल पयरूच लग्न जालें असो विशय आसा. सो इट इज मॅन टू मॅन अँड इट इज अ मायंडसेट जो आसा पळय तो बदलतलो जाल्यार अस्तुरीक किंवा अर्धांगिनीक मान आनी सन्मान दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें. खूप बरो मेसेज दिल्लो आसा सरान आणि आजचो आमचो दिवाळी स्पेशल एपिसोड आणि अशें दिसता की खरेंच साक्षात लक्ष्मी नारायणूच आजो आमच्या प्रोग्रामान आयला कशें दिसता. आणि सर इतले बिजी आसता आणि तुम्ही मॅडम इतली बिजी आसता तरी आसतना आजच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर तुम्ही वेळ काडलो ताका लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणपाक म्हाजे कडेन तरी शब्द कमी पडटात. पण खरेंच मना काळजांतल्यान खूप 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 थँक्यू सो मच. आणि तुमच्या स्वभावा भशेन तुमची खिरूय तितलीच सुंदर आसा, गोड जाल्ली आसा. थँक्यू सो मच. आणि आज आमच्या मदीं पंचामृता ब्रँडचे हांगासर डायरेक्टर आसा ते आज मुद्दम खुबूय साकून हांगासर आजच्या ह्या शो खातीर आयिल्ले आसात. आणि आजच्या आमच्या गेस्टांक तांचे कडल्यान एक धाकटेशें गिफ्ट हॅम्पर आसा. सो रिक्वेस्ट करता सरांनी ते आमच्या गेस्टांक दिवचे. थैंक यू पैन अरोमा एंड थैंक यू सर, थैंक यू मैडम फॉर योर फैंटास्टिक डिश. और ये डिश के बिना फेस्टिवल नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है खाने के बाद. रियली इट वाज अमेजिंग. या सर प्लीज a small token of love from पंचामृता. आजचो आमचो दिवाळी स्पेशल एपिसोड हांगाच सोंपता. परत एक फावटी सरांचो देव बरें करूं म्हणटा आमचे आजचे स्पेशल गेस्ट आर्ट एंड कल्चर तशेंच स्पोर्ट्सचे मिनिस्टर प्रियोळ मतदारसंघाचे MLA श्री गोविंद गावडे सर तशेंच तांची घरकान्न रिना गावडे हांकां तशेंच आमचे बरोबर आशिल्ले आज जंबो होसमनी सर डायरेक्टर ऑफ पंचामृता ब्रँड आणि तसेच पॅन अरोमा रेस्टॉरंटाक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागात रोखडीच मेळुया अशाच एका सेलिब्रिटी बरोबर त्यांची फुडी सायड पळोवपाक. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.